नावेली मतदारसंघातल्या नवीन मंडळाचे आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सुर्मे त्यांची जी टीम हा मंडळाची 31 लोकांची ती ते आता मंचावर उपस्थित असलेले आमचे नावेली मतदारसंघाचे आमदार उल्हासभाई तुळेकर, आमचे झडपी आणि आदले अध्यक्ष परेश बाब आणि तुम्ही सगळ्या वांगड्यांक म्हाजो मायेन वचून नमस्कार. आयज आमी नावेली मंडळाची नवी कमिटी डिक्लेअर करपाक लागून हांगा जमल्या. पार्टीन पयलीं म्हाका अध्यक्ष म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा, त्या बद्दल हांव पार्टीचे आभार आसा. आनी फुडली जी कमिटी आहा ती हांव तुमच्या मुखार वाचून दाखयतां. विद्याधर आर्लेकर प्रेसिडेंट म्हणून विजय सुर्मे म्हाजें नांव आसा. वायस प्रेसिडेंट विद्याधर आर्लेकर, विनायक वळवयकर वायस प्रेसिडेंट, संतोष नायक वायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी दीपक सावंत, प्रमोद प्रभू जनरल सेक्रेटरी आणि ज्योती परब सेक्रेटरी, संपदा नाईक सेक्रेटरी, समीर फणीबन सेक्रेटरी, नीता पाटील ट्रेजरर आणि आमचे बाकीचे जे मेंबर आहात त्यांचे नांवां आसा जयेश सिंगबाळ, अशोक वेर्णेकर, रामा शेटकर, उपेंद्र देसाई, पद्मावी प्रभू, तुषार राणे, दिनेश महाले, कपिल सरदेसाई, माया नायक, दामोदर चव्हाण, प्रकाश जल्मी, लता नाईक, मुस्तफा शेख, अविनाश सरदेसाई, मुकुंद गाडी, उषा मयेकर, सुहास खंडाले, अनुजा रेडकर, प्राची राणे, शोभा काणकोणकर आणि सेजल शिरोडकर अशी 31 मेंबरांची आमची कमिटी फॉर्म जाल्ली आसा. आणि ह्या कमिटीन 31 जणांची कमिटी आहे, हितून 10 महिला कंपल्सरी घेवपाक जाय. 10 महिलांक स्थान दिल्ले कडेन आसा आनी सगळ्या समाजाच्या लोकांक हितून आमी स्थान दिल्ले कडेन आसा. आमची ज्यो बाकीच्यो कमिटी आहा, युवा कमिटी आसतली, महिला कमिटी आसतली, आमची SC कमिटी, ST कमिटी, OBC कमिटी, किसान मोर्चा कमिटी, ह्यो कमिटी आता फुडें आमी काडटले सगळे. आनी आमचे जवळ जवळ आमच्या नावेली मतदारसंघात फर्स्ट टायम 9,000 आमचे मेंबर जाल्ले कडेन आहा पार्टीचे. सो हितून दाखोवन दिता की आमचे डबल इंजीन सरकार बरें काम करता, डेव्हलपमेंट करता आनी ह्या खातीर लोक जाता तितले आमचे BJP जॉयन जावपाक लागल्या. सरकाराचें बरें काम चल्लां. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा खाली सगळ्या मतदारसंघात बरें काम चलता. म्हाज्या मतदारसंघात खुबशे डेव्हलपमेंट जाता आनी हें सगळें पळोवन आमकां कार्यकर्ते आमचे खूब आमकां जॉयन जावपाक लागल्या. आनी आमची गेल्ली कमिटी जी आसलेली परेश नायक हेज्या नेतृत्वात सकयल आमच्यो इलेक्शन जाली, जिल्हा पंचायती जाले, पंचायती जाले, MLAचे इलेक्शन जाले. त्याच प्रमाणे आता फुडली 3 वर्सां विजय सुर्मेच्या नेतृत्वा खाली आमचे इलेक्शन जातले. आता पयलें आमचें इलेक्शन आहा डिसेंबराक झडपी इलेक्शन आहा. त्याच प्रमाणे आमचे फुडें इलेक्शन आसतले MLAचे आसतले आनी मागीर पंचायतीचे आसतले. ह्या 3 वर्सां भितर आमी मॅक्झिमम लोकां मदीं पावपाचो प्रयत्न करतले. लोकांच्यो ज्यो समस्या आहा त्यो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करतले. आमच्यो खुबशे पंच जे पयलीं आमचे लास्ट टर्माक आमचे फक्त 3 पंच आसलेले पंचायतीन, आयज आमचे 13 पंच, एक झडपी आहा, आमदार आसा. हे सगळे आमच्या कार्यकर्त्याच्या मेहनतीन जाल्ले कडेन आसा. आमचे कार्यकर्ते सक्षम आहा. आमच्या पार्टी भितर आमची पार्टी डिफरन्स आमी सदांच म्हणटा. आमच्या पार्टीन सगळोच कार्यकर्ते आमचे तांकां पोस्ट जरी नासली जाल्यार ते सदांच अध्यक्ष नात्यान काम करता. सो पार्टी भितर आमकां पोस्ट हे इम्पॉर्टंट ना, काम आमचें इम्पॉर्टंट आसा. आमचे पार्टीचें ध्येय आसा की आमचे देश हो फुडें वचपाक जाय, मागीर आमची पार्टी आनी मागीर आपूण आमच्या ह्या ध्येया प्रमाणे आमी चलता आनी ते ध्येय आमी सदांच पूर्ण करीत आसा. आयज आमी जे पार्टी भितर जे खुबशी अशी कामां हाज्या फुडें ती आमकां करून लोकांच्या मनात स्थान निर्माण करपाचें आहा. नावेली मतदारसंघात जी हिस्ट्री जाली ती फक्त कार्यकर्त्यामुळे जाली. कारण आमचे कार्यकर्ते अशे आहा की जे कसलीच अपेक्षा न धरता काम करपी कार्यकर्ते आसा. आनी हेच आमचे फुडें आमी ध्येय आसतले आमचे सगळे कार्यकर्त्यांक आमी घेवन आमी फुडें वतले. आमचे जे 39 बूथ आहा, आमचे 39 बूथ, नावेली पंचायत, तळावली पंचायत, आकेबायज पंचायत, दवर्ली दिकारपाले पंचायत आनी दवर्ली रुमडामठ पंचायत, ह्यो 5 पंचायतीचे आमचे सगळ्यांक एकवटान घेवन जरी थोड्यो पंचायती आमचे बरोबर ना तरी आसतना आमी कसलोच भेदभाव न करता आमी काम करीत आसा. आनी अशेंच आमचें काम फुडें आसतलें. आनी ह्या नवीन आमच्या मंडळाच्या मार्फत आमी जाता तितले लोकां मदीं पावपाचो प्रयत्न करतले. आमचे पार्टीचे ध्येय धोरणां आनी आमचे डबल इंजीन सरकार, मोदीजीचे विचार हे सगळे नावेली पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले.